शेनवारा कानोळे मुळावे भलायकी केंद्राची पोवणी भलायकी मंत्री विश्वजीत प्रतापसिंग राणे हांणी केली। सभापतीन फुडाकार घेवन कानोळे भलायकी केंद्राचेर सरकारान लक्ष घालचें म्हण मागणी केली। म्हण मंत्री राणे हांच्यांनी कांदोळे भलायकी केंद्राची पोवणी करून सप्टेंबर मेरेन केंद्राचें उन्नतीकरण करपाचें उतर दिलां। तशेंच कलंगूट आनी कानोळे वाठारांत मे म्हयनो सोंपता म्हणसर 108 रुग्णवाहिका दिवपाचेंय उतर तांणी दिलां। आरटीएक्स गोवा खातीर कांदोळेच्यान गौतम शिरोडकार। मायकलान सांगले प्रमाणे हांव जेन्ना मंत्री जालो तेजे पयले डिमांड आशिल्ले की कांदोली हेल्थ सेंटरांत सरकारान लक्ष घालूंक जाय आनी तेजे इनिशिएटिव्हा खातीरूच सरकारान बजेटान प्रपोजल केल्लो आसा की 10 कोटी रुपयाचे वयर हो जो प्रकल्प हांगा जातलो। पयली एक्सटेंशन जाल्लें आतां रिकन्स्ट्रक्शनाचें आयज डिसिजन आमी घेतला ते सोमारच हांव नोट धाडून दिता की हो जो प्रोजेक्ट आहा हो बरो प्रोजेक्ट जर जावंक जाय तर हो ट्युरिजम बेल्ट आसूं आनी ह्या कांदोली आनी टोटल कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सी जर केटर करूंक जाय एक बऱ्यापैकी एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांगा एक मॉडर्न प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे ट्रॉमा एमर्जन्सी सगळें स्पेशलायझेशन हांगा उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। एंड हो ही कल्पना आनी हें सँक्शन मायकला खातीरूच ह्या भागान गव्हर्मेंटान मुख्यमंत्रीन ते बजेटान प्रपोज केल्लो आसा आनी मायकलाचे इनिशिएटीव जे तेजे कल्पना जे स्वप्न की ह्या भागाक जे आतांचो प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांगा आहा इट इज आउटलिव्ड इज टायम हो आनी चड टायम हांगा उरोवन उपयोग ना। एक बऱ्यापैकी सोयी सुविधा आनी ते स्टाफींग बी त्या तरे करपाची गरज आसा ते हांव मायकला कडेन बसून चर्चा करून आनी बेगिना बेगीन जे कितें शॉर्टेज आहा जे कितें कंप्लेन्स आहा हे हांव फुडल्या 2-3 दिसांक कंप्लेन्स हांव रिजॉल्व करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो। मॅक्झिमम कितें हांव करूं शकता आतां इमिजिएटली हे हॉस्पिटल चलपाक जो पर्यंत नवो प्रोजेक्ट जायना कित्याक नवो प्रोजेक्ट जावपाक जर सप्टेंबरान काम चालू केलें तर एक वर्स 1.5 वर्स तरी लागतले ते बांदपाक। म्हणून जे कितें शॉर्टफॉल लोकांची कंप्लेन जे कितें आयकलां जे कितें पळयलां जे तर रुफाची परिस्थिती बिकट आहा हे म्हाका खबर ना कित्या खातीर ह्या फायल्यो आयज पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंटान उरल्या। असले गोश्टी खरें म्हणजे बेगिना बेगीन जावंक जाय आसली। आयज सोमारा आतां कोणी सांगलें ती सेक्रेटरीच्या टेबलार आहा ती सोमाराच मागून घेता आनी क्लियर करून घेता म्हणजे ते कॉन्ट्रॅक्टर काम बेगिना बेगीन करूं शकता। आनी हांव एक अश्युरन्स दिता हेल्थ मिनिस्टर म्हणून की मायकलाची जी कल्पना आहा ती कल्पना फुडें व्हरपाचो जे ताका तेंको जाय हेल्थ डिपार्टमेंटाचो आनी ह्या मतदारसंघाच्या लोकांक ती तेजी एक विचार आहा ते विचार फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आनी तेणी जें सांगलां हांव हेल्थ मिनिस्टर जातकूच तेणी पयलो म्हाका फोन केल्लो की बेगिना बेगीन कांदोली येवन पळय बिकट परिस्थिती जाल्ली आसा आनी आतांच मायकलान एक डिमांड केल्लो आसा की कलंगूट आनी कांदोली दोनी कडेन 108 आसूंक जाय दोनी कडेन एंड ऑफ मे पर्यंत नाल्यार लेटस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून मेरेन ट्रेन पॅरामेडिक्स बरोबर आमी 108 दोनी कडेन आमी दवरपाचो आमी प्रयत्न करतले। प्रयत्न हे निश्चित जातले। एम्ब्युलन्सी जे पयले येता टोटल 15-16 एम्ब्युलन्सीज येवपाचे आहा तेज्यातले 9 एम्ब्युलन्स मेचे एंड पर्यंत नाल्यार फर्स्ट वीक ऑफ जुनान रेडी जातल्यो आनी तेज्या भायर आमी प्रपोजल एक घातला की मोटरसायकल एम्ब्युलन्स विथ ट्रेन्ड EMTs म्हणजे बेगिना बेगीन पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट रिस्पॉन्स टायम एंड हो ट्युरिजम बेल्ट तेजी पयलींच्यान डिमांड आसली हो ट्युरिजम बेल्ट एंड वेगळ्या तरेन विचार सरकारान करूंक जाय आनी तेजे जे डिमांड आहा ते एक करून आमच्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान जे आमी करूं शकता आनी जे हांव म्हाज्या पावरान आहा ते सगळें हांव करून दिवपाक हांव प्रयत्नशील आसतलो। आयज गरज आसली गोवा मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा a dynamic health minister whom we have got today and he has got a vision, a good vision for entire Goa as a health minister. GMC district hospital आणि जे हॉस्पिसियो हा मारगांव आणि बाकीची सगळी प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स हाऊ टू रिवाइव देम, हाऊ टू गिव द एसेंशियल सर्विसेस 108 हाऊ इट कॅन बी इम्प्रूव्ड। आता कलंगूटान म्हाका दिसता इतल्यो केसीस जाता वे फॉरेन ट्युरिस्ट आर कन्सर्न एंड इंडियन ट्युरिस्ट आर कन्सर्न प्लस लोकल्स 108 सर्विसीस आमकां नाच म्हणजे एकूच आहा आनी ती एवरी 20 मिनिट्स तिका कॉल येता। ड्रावनींग केस आसूं और एक्सिडेंट केस आसूं कोणाक हार्ट अटॅक आसूं आनी कसले केसी आसूं वी रिक्वायर एटलीस्ट 3-4 Minister has promised us 2 now by end of May. I'm very happy about it. I have been on record time and again that primary health center requires immediate upgradation. ये जे health center आता हाँ till September we will repair it. जे trauma unit हा तिंगा आनी कितें additional add कितें करपाक जाय ते करूया पण ने primary health center हिंगा येवपाची गरज आहे. We are catering to nearly 70,000 people.